भारत सरकारचे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाअंतर्गत 1981 सावन केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड लोकांमदी जागृताय हाडपाक वावुरता। आयज मेरेन केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्डान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून हजारांनी कॅम्प आयोजित केल्यात। ठाण्या वाळपय आयोजित केल्ले कॅम्पात डॉ. श्याम हांणी भुरग्यांचे शिक्षण तशेंच भलायकी विशीं लोकांक मार्गदर्शन केले। भलायकी शिक्षणाचे म्हत्व, पालकांची जापसालदारी, मदत कशी करप, काटकसर कशी करप अशा सारक्या हेर विशयांचेर लोकांमदी जागृताय हाडपाच्या उद्देशान केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड कॅम्पाचे आयोजन करता, अशें फोंडेच्या केंद्रीय शिक्षा बोर्डाचे शिक्षण अधिकारी मोहन सिंग सांगता। असले जे कॅम्प आसा आमी गांवोगांव आयोजित करता। हे कॅम्पाचो खास उद्देश आसा म्हणजे आमचे जे गांवांत लोक आसा त्यांचे म्हणजे मातशें जागृत जावप आनी तांकां आमी बरे बरे जे विशय आसा त्याचे बद्दल म्हायती दिवप। ह्या खातीर आमी केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्डाचे शिबीर जे आसा आमी गांवोगावी आयोजित करता। आनी खास म्हणजे भारत सरकाराचे डिपार्टमेंट आसा केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, तर त्याचा खास उद्देश आसा की आमचे जे लोक आसा त्यांचे राहणीमानीचो दर्जो आसा ते वाडोवप। तशेंच आमी त्या खातीर वेगळे विशयाचेर म्हायती दिता, जशें की आरोग्य आसा, शिक्षणाचें महत्व, पालकाची जबाबदारी, बचत कशें करप, काटकसर कशें करप, ह्या सगळे विशयाचे बद्दल आमी तांकां म्हायती दिता आनी म्हायती दिवन आमी तांकां अवेअर करता। लोकांमदी जागृताय करप आनी लोकांक वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हायती दिवप होच केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्डाचो उद्देश आसा आनी ताचे खातीर वेगवेगळ्या मळावेल्या तज्ञांक आपोवन लोकांक म्हायती दिता, अशें सिंग हांणी मुखार सांगलां। एक्चुअली कितें आसा की जेन्ना मनशा कडेन खरी म्हायती आसता तेन्ना तो म्हायतीचो वापर करता, एक जाणकार मनीस जाता। आनी ह्या खातीर आमी आमचे उद्देश आसता की जे वेगवेगळे तज्ञ मनीस आसा तांकां आमी आपोवप। फॉर एग्जाम्पल आसा आमच्या कॅम्पान जे आमी हेल्थाचे टॉपिक घेता तेन्ना हांव प्रयत्न करता चडशे की दोतोराक आपोवप, कित्याक दोतोर म्हणजे आरोग्या बद्दल म्हायती दिवपा खातीर जे एक योग्य मनीस आसता आनी तो जेन्ना सांगता तर लोक जे आसा तांकां सारकें पडटा की दोतोर आमच्या गांवांत येता, आमकां म्हायती दिता, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कार्यक्रम आमच्या गांवांत जाता, आमकां म्हायती मेळटा, तेन्ना तेजे आसा जे म्हायती मेळटा त्याचे आनी बरें वापर करता। खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे।